ऑर्डर पास केली की दोनूय कोणे इंजेक्शनां घेतल्या बोथ द डोजीस हांकां गोंयान येवपाची परवानगी दिवची विदाउट RT-PCR नेगेटिव्ह इज अ वेलकम डिसिजन, अ गुड डिसिजन फॉर ट्युरिझम इंडस्ट्री टू स्टार्ट इन द स्टेट ऑफ गोवा. जे 6 महिने जाले ट्युरिझम इंडस्ट्री बंद पडलेली आहा आणि स्लोली स्टार्ट जाताली आणि RT-PCR नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट कंपल्सरी आसली. तितून खूबशे जाण ट्युरिस्ट गोंयान येवपाचे बंद जाल्ले. गोंयकाराक जो सर्वसामान्य गोंयकाराक एका खूब त्रास जालो. गेले 5 महिन्याचे इन्स्टॉलमेंट बँकेचे तेजे उरले. कोणे धाकटुले रेस्टॉरंट घातलेले, धाकटुले किचन चालू केल्ले, कोणे मोटरसायकल पायलट यानी नई मोटरसायकल घेतलेली, कोणे रेंट कारा खातीर एक गाडी घेतलेली, कोणे नई टॅक्सी हाडलेली लोनाचेर. तेजे 5 महिन्याचे इन्स्टॉलमेंट बँकेन फाटी उरले. बँक घरा लागीं सोदपाक सगळे आमच्या गोंयकारांक भोंवपाक लागली. नोटीसी इश्यू जाल्यो, थोड्यांक फायनल नोटीसी इश्यू जाल्यो. खुबशे बँकेनी म्हाकाय फोन मारचो पडलो की तुमी आमच्या गोंयकारांक समजपाची गरज आहा, कित्याक तेणी मुद्दम हे इन्स्टॉलमेंट चुकोवंक ना. इन्स्टॉलमेंट चुकल्या कित्याक गोंयान ट्युरिस्ट ना. आमचे ट्युरिझम रिलेटेड बिझनेसीस व्हडले लोन NPA जावपाच्या हेचेर पावल्ले. थिंगासोर सेंटराचे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे एक डिसिजन जाले की यू रिएप्रोप्रिएट दॅट अमाउंट, म्हणजे होल अमाउंट फुडें व्हर आनी इंट्रस्ट चालू उरो आनी इन्स्टॉलमेंट जे आहा ते फुडें व्हर. थोड्या जाणांक करपाक मेवले, थोड्या जाणांक करूंक मेळोंक ना. स्पेशली कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, गोंयच्यो कोऑपरेटिव्ह सोसायटींसून जे मनशांनी लोन घेतलो तांकां कंपल्सरी इन्स्टॉलमेंट भरचे पडले. आयज जर तर गोंयकारांनी हे लोन परत भरपाक जाय बँकेचे, म्हणजे इन्स्टॉलमेंट परत चालू करपाक जाय जाल्यार बिझनेस चालू करपाची गरज आहा. बोथ द डोजीस कोणें घेतल्या तांकां गोंय सरकारान आनी हायकोर्टानूय परवानगी दिल्या भितर येवपाक. आनी म्हाका दिसता स्लोली बिझनेस स्टार्ट जाता. हितून हांव आनेक मागणी करता सरकारा कडेन. आयज सांजची आमची मिटींग आहा. ह्या मिटिंगेक म्हाजी मागणी आसतली की खुबशे गोंयान जे लोक येता, ट्युरिस्ट येता, ते काझिनोनूय वयता आनी आयज काझिनो आमच्या गोंयान बंद आहा. 50% कॅपॅसिटी काझिनो सगळे COVID-19 प्रोटोकॉल्स घालून चालू करचे. कित्याक आमी पळयता ट्युरिस्ट जितके गोंयान येता याची संख्या मातशी वाडटली काझिनो चालू जायत जाल्यार. आयज थोड्या हॉटेलांक 15 रूम आहा, कोणाक 10 रूम आहा, कोणाक 9 रूम आहा, कोणाक 20 रूम आहा. 5 स्टारांनी रेटी कमी केल्ल्यो आहा. जे 3 स्टारांनी ट्युरिस्ट वयता ते आयज 5 स्टारांनी रावपाक लागलेले आहा. कित्याक जी 5 स्टाराची रेट 15,000 आसली ती 8,000 विथ ब्रेकफास्ट एंड डिनर जाल्ली आहा. आनी बारीक हॉटेलांक, गेस्ट हाऊसांक मार बसलेला. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जेणे बिझनेस चालू केला, स्पेशली आमचे एड्युकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, हांकां त्रास जाल्लो. आनी टू रोल दीस बिझनेस बॅक अगेन वी नीड टू स्टार्ट ऑल द अदर एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्युरिझम. हांव आमच्या कॅप्टन ऑफ पोर्टाक, चीफ मिनिस्टराक विचारून तांकां आयज परवानगी दिवपाक सोदता की हे धाकटुले ज्यो कॅटामॅरन आहा हॅव्हिंग अ कॅपॅसिटी ऑफ 120 तेणी 60 लोकांक व्हरोंक जातले. ह्यो धाकटुल्यो बोटी आहा वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी 15 तारखेनंतर चवथ जाली तशीच 15 तारखेनंतर तुम्ही ह्यो वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी चालू करा विथ प्रॉपर सोशल डिस्टन्सिंग. थिंगासर कंपल्सरी वेरिंग ऑफ मास्क
आणि जी कॅपॅसिटी कोणाची 20 सीटर आहा तेणे 15 पॅसेंजर व्हरपाचे, कोणाची 24 पॅसेंजर आहा तेणे एक 16-17 पॅसेंजर व्हरपाचे, एक 5 पॅसेंजर कमी करून तुम्ही बोटी सोडा, तुमचे धंदो परत चालू करा. आमकां सजमावंक जाता. तुम्ही आमचे कडेन डेलिगेशनां घेवन येयल्ले गोंयचे लोकल लोक की आमच्यो कॅटमॅरन 60 पॅसेंजर आहा, आमी 13 चालू करूं. आमी म्हटलेले राव 15 तारीख पासून पळोवया. सो आमी धंदो परतून चालू करपाची गरज आहा. हितून आमचे गोंयकारांक जे तितून एम्प्लॉयमेंट घेता, जे जे कामाक आहा आनी जो कोण ओनर आहा तोय आमचो गोंयकार. सो तेजे एलायड एक्टिविटीज ज्यो आहा, एलायड जे लोक काम करतात हिंगा वेगवेगळे हितून, तांकां परतून कामाक वचपाची संदी मेळटली. इन द इंटरेस्ट of the educated unemployed youth who have already started this business, we need to start water sports activity. Also, I will request Chief Minister to start after 15, or I don't know whether he wants to start from tomorrow, today or tomorrow. जे कझिनो हा गोंयान, तितून खूप ट्युरिस्ट आमचे गोंयान येतात टू गो इन द कझिनो. सो हे 50% कॅपॅसिटीचेर or 60% कॅपॅसिटीचेर चालू करपाक परवानगी तेणी दिवची अशें हांव आयज चीफ मिनिस्टरा कडेन 4 आमची मिटिंग आहा, तितून हांव डिस्कस करून हे आमचो मुद्दो मांडटलो.